Hello people, good morning. So आज Sunday आणि आता मी वयता मिसाक. सो आता मिस हा अराउंड at 9:15 आणि आता जालें 9. सो ती जाता रेडी आणि अपडेट म्हणतो साशा ऑलरेडी गेले आणि आज ते हा रिडिंग करपाक कित्याक आज हा तेंगे क्लास. सो म्हाका तुमकां दाखोवपाक मेळपाना कित्याक आय डोंट यूज द फोन इनसायड द चर्च लायक टू शूट. सो आता मी वयता मा येता खबर ना मा येता म्हणटाली. सो ती येत जाल्यार ती आतां पिकअप करतली आणि ती तुमकां सांगपाक सोदताली. ओके तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदता ती फॉर द बर्थडे विशीस दॅट तुमी तेका दिलो ते. आनी आतां ती येत जाल्यार मागीर घेता नाजाल्यार हांव वयता ती येतली हाटल्यान. मातशें हांव मातशी बेगीन रेडी जाता हे दिसा. हांव सोदता मा येता हांव बेगीन रेडी जाता कित्याक ती मागीर घरा गाव पावता नाजाल्यार आमी येयल्ली नाय मू नाजाल्यार आमी 5 मिनटां बी आहाय म्हणल्यार वयताय. सो जालें हेंचें आउटफीट पॅन्ट ब्लॅक टॉप आणि जालेंचे बेश्टे केस बेश्टे केले. आणि मागीर न्हू एट दी एंड ऑफ दीस व्हिडिओ आज मातशें खंय शॉपिंगा वयतली मातशें ग्रोसरीज आनी तें हाडपाक. आनी एट दी एंड ऑफ दीस व्हिडिओ आमी घातली काल आमी एक वॉटरफॉलाक गेली हरबालम वॉटरफॉल ती आसलें सामकें गूड. सो तेगे क्लिप्स एड करतले आनी आतां वयता शूट. ओके मिसा 9:05 जाले आतां एंड नाव आय एम हेडिंग बाय एंड थँक्यू गायज. आतां तुमी थँक्यू म्हणटा थँक्यू फॉर शोईंग सो मच ऑफ लव ऑन दीस लॉंग ब्लॉग्स एज वेल एज द शॉर्ट ब्लॉग्स दॅट आय अपलोड. आनी एश कोन्न मोग दाखय आनी लुकींग फॉरवर्ड to more love and more subscribers and thank you guys. आता वयता आतां थोड्यां लेट जाता. चलो बाय. So hi peeps, आता अराउंड एक रिफ्लेक्शनाचे कोणा कितें एक जावपा येयलें आनी आतां जाता आमगेलें जेवण रेडी. आज शनयार रांदिता आनीक शनयार रांदिता आनी आज जाता आमगेलें पोक आमसोल रेडी अलॉंग विथ बीफ करी न्ही गो बीफ एंड पोक करी हे केसोतीचो या रेशान मसाला बी घान कित कोत खंय ऐसे पोक जाता है चेरीचा मास काइंड ऑफ कोथी कितें आनी तें जाता रेडी. आनी हांव कोता एक फ्रँकी खावपा पडटा सामकी भूक लागल्या. आनी तुम क्लायंट मिटअप म्हूण सांगलो तें आयज जाल ना मुगेलें हालयतो ना तेंका मेळपाक इतको तें अशें उडूं लागला गो शिद्दोच ना मुगो मेनू. हय सायबा ती ना जाता जेवण कितलें जाता जाय एक मातशें बेगीन दिवपा जाय जेवण रांदपा आनी करपा. आवय सायबा कर गे बेगीन कर. आवय जेजू बुफे आनी दिता जेवणान काजरां बी केदो जाता गो तुगे रांदून न्हू. दाखय तुमकां तेणें कितें केलें मातशें आतां फोंड मारता तेजे फाटल्यान दाखय तुमकां पोक बी घातलें जाल्यार तेशको जाता. आतां हेंचें पोक आमसोल इन द मेकिंग. बरें मिक्स कर. वेरी गुड उदा मिक्स करता उदा ना पुरो केस हांव नासता कितें जाता गो आनी हांव एफ्रिका बी गेलें म्हणटा कितें जाता गो तुमगेलें मिक्स कर. आज जाला बीफ न्हू पोक रेडी आनी म्हाका आपयला टेस्टिंगाक कित्याक घरान टेस्ट करचें मुगे एकलेलें चड बरें हाय. सो या सोन्यान कितें केलें तें कुकराक काटा येयलो सो धाकलें आहाय मुगो पिसू कुकरान जिल्लें आहाय मुगो तें तितू. ओके जालां बरें मातशें उदक हांगा चुचू उदक हांगा मातशें हें कर फ्राय केल्या भाशेन कर. टेस्ट आहा बरो आनी मात सामकें मात म्हळ्यार पोक एब्सोल्युटली जाला सामकें कंप्लिटली. मातशें द टेस्ट इज स्टील इन द हें आहा तेगेलें स्टॉक आहा तो आहा तें मातशें हें करूं पडटा बरें दिता आनी कोडी बरी कर तें मातशें कोताय फ्राय आनी जाय येयलें आमगें जेवण शिद्दोलां आतां करपाक हें जेयताय. आनी टुडे वी हॅव पोक प्लस बीफ न्ही गो पोक चेरीसा मास हांव तेशको सांगना गो हांव पोक हा तें मेन कोच म्हणटा आनी हें बीफ हा ते कोळू म्हणटा तेश कोन्न सांगता चेरीसा मास गायज इन द ब्रॅकेट चेरीसांचे मास. सो तें कोत्तें आतां केस जाता तें आनीक पाट केल्लें म्हाका उगडास ना म्हणल्यार टेस्ट केसो तो म्हणल्यार आसतलें बरें. सो रांदपाक गेल्यार रांदितें बट रांदपाक सोदना
ते जालें आमगेलें जेवण रेडी. सो शीत चेरीसा मास है पोक आमसोल चिली फ्राय काइंड ऑफ आनी हेचें गोडे बिस्कूट. सो आतां आमी दिताय पेट ती मागीर येतली मागीर जेवपाक. सो हांव एकलें जेयता. सो ती मागीर जेयताय ही. आतां आमी येयलें टू विशाल मार्ट. चोया करपाक थोडेंशें शॉपिंग. शॉपिंग कितें जाय थोडेशें वस्तू जाय. तेको घेवं जाय थिंग दवर भितर हार आनी. सो आमी 4 जाण येयले आनी आतां आमी जस्ट पार्किंग केला आनी आतां येयले भितर. लोक हा सामको फूल ऑन जायतो. चिचू तांकां हेल्मेट धरपाक जागो ना. तुगे बायकान ना हेचे बरेंच तेशें लोलू लाई बरें बरें. म्हाका कोण मेळ्ळी. आय मेट दीस क्यूटीज हियर. से हाय नो. हेलो. रियली नायस मीटिंग यू पीपल. आनी मेळ्ळा मागीर. टेक केअर बाय बाय. या फोटो काडपाक हाय केन्ना गुड लायक. चलो म्हाका केन्ना दी मोय बॅगो. तुजें लुलू वॉट यू टूक फॉर योरसेल्फ. नथिंग. कांय नाका चड जालें शॉपिंग. आतां आमी घेयले आमी कितें घेवपा आसलें तें दाखय गो. दाखय रे. 4 टी शर्ट्स. आतां आमी बिलींग कोता आनी वयताय नुवे. ओके सो थिंग सुपर मार्केटान वयताय आनी थिंग मातशें ग्रॉसरीज घरांतू सामान घेवपा जाय. ते सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर बिलींग करपाक. लूट सामकी चड. यू कॅन लिटरली से इट्स अ संडे विदाउट सेइंग इट्स अ संडे. तेशको जाला के सिट्युएशन जायत. चला गो बिलींग मारपाचें. वय हांव पावता हिंगा पावस सामको. हेल्मेट थिंग जाय वयले पावता हिंगा पावस सामको. सो आमी येयले टू बागेत्री बाजार. बागेदार बागेदार. ओके सो मातशें मिस्टेक जाली. बागेत्री बागेदार बाजार इन नुवे. सो हांव फर्स्ट टायम येयला शनी हांवें गेली हिंगा. सो चॅक करूया कितें कितें आसा तें. बरें आसा तें सुपर मार्केट सामकें बरें चलता. आनी तुका काय दाखयता. तू बसवता बस गो ना. रेड लेबल आहे की किचन आहे ना अशें जाता. आमगे ते बाप बकरी आनी त्या काडटाले रेड लेबल. टू फॉर नाव. शॉपिंगा बी वचून ड्रॉपाक अशें क्रेजी जाता. तशें सायना आनी साशा सद्या क्रेजी जालें. एक्चुली बरें आहा हें न्ही गो. बरें कितें आहा गो हें असो कितें घेना तेवढी गो दवर गो गे. तिका नूडल्स गेम कितें गेले नॉर सुपी नूडल्स ते गेले. गायड येयले आमी कार्ड मुखार असो. आगो मीठ मेळा. आगो मीठ मेळा. मीठू मेव चेक करू केच्या पावता. राव रे देलमन तेच यो एक ग्लास मेव. Usually we buy this Delmont. This comes good. ये क्या मेरे ऑर्डर क्या हमको दाखले की तू हाय ना जाले दाखले घेवपाचे केसो करते सो आपण हाय ना दाखले मस्त. शोभास के नापून दुकरा रोज मान नापो दाखो. उसको अगरबत्ती ऐसे में तो ना कोई तो ब्लू कैसे होता है. ब्लू कैसे ब्लू नाना लोशन ड्रिंक से चेक करो. मशीन टेस्टिंग होता है. कोई सगळे मिक्स आहे रे. ओके नाही न्यू लोशन ड्रिंक बरा असून दिसता. टेस्ट ड्राइव झाले फायनली. ओशन ब्रीज गेला. व्हेजिटेबल देखो बस दादा. लुलू नेक्स्ट डंबल लुलू
Dada, pass. So if you do 10 push-ups, then I will pay for your bill. What did you say, the man? Thank you so much. See you. Yeah, see you. Double decker. Bos को try करो. और क्या बैठ? वो तो हॉट बैठ. कार्ड में extend कर. तुम बस. ना बस. मैं समझ जा रहा है सामान. बिलिंग. इसे टाइट कर दे. झालं शॉपिंग आणि आता आम्ही वयताय फोतून गाळा. पेप्सी केल्या मातशें रिफ्रेश जाताय. And now we are heading home. So झालें शॉपिंग. So almost सगळें जालां आनी बरें आसलेलें. म्हाका फर्स्ट टायम गेल्लें बट म्हाका लायक जालां. तुका लायक जाल गो? बरो ना. See you then. We are heading home and see you then later. Okay. आम्ही येयलें to Zudio. Okay. इशें सामान बी बायकाचेर दवरलां and now we are heading to Zudio. ते आमकां घेवपाक जाय nail paint. I'm good. How are you? Looking good. अगले नहीं सही थे अगले क्या स्पीकर है नहीं चलिए डिसाइड करना चाहिए गेला just cute stuff बाल्टी माझी येते आहे इतरा ते दाखव हे बरं आहे हे गे कमेंट सेक्शन सांगायचं बरं गाइस का साशा साधा कमेंट सेक्शन सांगाय ही मुझे लाइक चलते हैं दोन्ही घेता हैं फायनलाइज आणि दोन दिस एंड दिस की आमगे माइक मातशें कोणा गिफ्ट करपा जाय हैं सो जालें आतां वयता बिलिंग करून जालें मुगो वयता दिया पेट आम्ही दोघांनी गेले सॉफ्टीज आणि आता आम्ही आता वयताय गो आता या गाळा सुकी हात आहे आणि ते दोन्ही फ्लेवर आहे ते दोन्ही फ्लेवर ते म्हाका लायक जाय बबल गम एंड दॅट वॉज स्ट्रॉबेरी कॉटन कॅन्डी एंड बबल गम सो दोन्ही मुगे एरिया पण आहे सो ताका लागून हांवें गेलें ना चायनाय दाखय चायना गेलें पयलींच ओके सो रेडी ना गो आता आम्ही वयताय गाळा आणि जालें आयच्या दिसाची शॉपिंग वी हॅड अ रियली लॉंग डे आणि हे ब्लॉगाचें नांव एड करतलें तुमकां सांगलो आय विल बी एडिंग द पार्ट ऑन वीच वी वेंट टू हर्बालेम वॉटरफॉल येस्टरडे सो स्टे ट्यून थिंग बरें जालें सामकें सो कालचे दिसा गेलो आमी सो आय विल बी एडिंग इट टू दिस ब्लॉग ओके सो पीपल सो आतां आमी जालें रेडी एंड आमी वयताय आज एक्सप्लोर करपाक एक वॉटरफॉल चायना थिंग ऑलरेडी वचोन येयलां बट आतां आमी वयताय फर्स्ट टायम हांव शनाया आनी साशा आनी चायना वयता थर्ड टायम So this is Hervalem waterfall in Sankelim. इसमें then Sankelim. So now we are heading. हम तुमका आता है मैं short vlog आस्ता है. So come with us. तळपा लागल मातशे पावस सो आमी रावन घाताय रेनकोट खबर ना ब्लॉगिंग मुका कित जाते कित्याक फोन आतां वयताय भितर सो हांव ड्रायव्हर मातशें चेंज जाता रायडर चेंज जाता आनी हांव चलयता आनी ते फाटल्यान बसता सो नाव वी आर पुटींग ऑन अ रेनकोट्स कित्याक पावस सामको येयला चड आनी चबोळे मागीर मेळटा फायनली आमी हिंगा पावली लोक हा जायतो खबर ना ओके फायनली आमी पावली नियरली आफ्टर 1 hour दिसत म्हाका 1.5 hours हांव कित्याक मोडे सो एगे ओकलू मोडे आमगे सदां कितें ना कितें मोडपा जाय सो लोक हा जायतो बिकॉज सॅटरडे मे बी गो आनी आतां आमी वयताय ओके इट्स कॉल्ड अ विकेंड या म्हाका खबर आसली बट आतां विसरलें आतां घरा आहा तका सगळें इसरो तशें शिकवलें ओके हांव ताका आवय आतां आवय सांगोच म्हणा कितें आम चिंतलेलें आम पाटी टायगर लेपर्ड बी कोणू दिसती पडलो लास्ट म्हणटा मंकी बी दिसती पडत म्हण दिसती पडे शनागे फ्रेंड्स ऑल द काउज आवय इटा वयताय अशें पावस मेळ्ळो पावस गेलो कोतून पावस येयलो
थोड्या तें घालून असो रोकडो गेलो पोतून पावस आनी आतां लेट्स सी वॉटरफॉल आवाज येवपाक लागलो लोक हा जायतो सो बायकांचे कोटात मुखार या तितून मेळटा टेंपल बीन हा आय द लोकेशन लेट्स गो कितें नो सेल्फी इन बॉटम राईट हिंगा जायते बोट लोक हा आनी आतां लोक येता सामको हॉल जावन सो आतां आमी चिंतताय कित्याक तेगे तें हें आहा तें माता कितें म्हणटा तेका लोक सिरियन पडपाक लागलो गायज आनी काय बुट्टा सो त्या मेळटा व्लॉगिंग केला केला ओ माय गॉड हांव आख्खी भिजली तुमकां चोवपा त्या मोयर येते लेट मी शो यू गायज आवय जाय साम न्हावलें ना आतां न्ही गारोसा न्हावपा न्ही गरज ना हेची आख्खी हें जालें कितें तेगे हें पडटा कितें पडटा गो तेका मिस पडटा सामको हितू हातून मातशें विडियो देखून ब्लर दिसतलो डोसो कॅमेरा पोशी जाय हांव ती कितें घाताय रस्ती घाताय मिटिंगांनी रस्ती घाताय मोयर मोसपा येतली चोवपाक काय सो ते आनी मातशें वाट बंद कोताय अशी आख्खी आमी हें जालें तें आतां मातशें वयर येयलें चिकी 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 हा वय कितें जाता तें खबर ना गाड पावस म्हळ्यार आख्खी अशें थिंग कॉर्न आनी चाव हायची जो मातशें आतां पेट दितली यू इज टू गूड गायज येन बट आहा सामकी ओ माय गॉड इट्स रियली नायस सो हांवें दुसरी वॉटरफॉल विजीट केलें बट दीस इज रियल नायस कितें म्हणटा तें द मोस्ट कितें म्हणटा वर्ड्स ते गोंयलें हें बरें आहा कशें गायज रेटेड चायना 3 पाटेटी येयला हिंगा आनी चवथ्या पाटांची बारा येयला लोक जाला सामको चड मिटींग आतां मातशें बंद कोताय अशी हें आनी मातशें वयर वचपा दिनाय आनी मातशें एन्जॉय कोताय एन्ड देन मातशी पेट पुजा करूया मुगो चाव जा कोण कितें खाया एन्ड देन मागीर दाखयताय तुमकां ओके मातशें व्यूज वयताय मातशें रावन बरें आहा आतां आमी वयताय तें सामकी हें जालें विडियो देखून आख्खी हें जालें आतां वयताय सकयल कॉर्न खाताय आनी कितें नांवान बुट्टा आवय विडियो आख्खी हें जाता विडियो आख्खी फोन कॅमेरा हें जाला मातशें समजून घेतली मुगो जाणा आनी आमी आख्खी भिजल्याय सामकी यो गो एका न्ही थंय न्हावल दिसता यो गो मॅडम कितें दीस न्हावपा ना तुमकां घरासून आज चिंतालें न्हावपा ना कशी दिसती बर्थडेची मुगो आवय तेका नाकेलो दाखा लागल तो काट मुगो हाया मुगो हाया कोण हाया आतां येयलाय च्या पिवपाक ती कोण घे वापक ना लीक जाता आमकां काडे 120 रुपीज सो एक कितें जालें न्हू सवाचे 30 घाल मागे जाले 120 आनी आमी वतले खोल्लो घारो वयतली सारा तेण 90 दिले 10 रुपया एक्स्ट्रा दिले आमगे 90 पासून दिले सो 110 काडले चेंज आसना आतां आमी वयताय हाडपाक कॉर्न सो आमी 3 कॉर्नर केल्ले सो ते आतां मातशें हाडपा वयता हिंगाच कितूला ते गेट गे आम पावन आसतना पेट दिवपा लागोली 40 दिता ओके गे हांव तुगेलो हाफ म्हाका तो जालो मुगो रिव्यू सांगो कशी बरी आली हांव स्पेशल चाव सामकी तूं धाकली आली आमगे घराको ती कपा कितू जातले गो 5 काम घराको चाव पिल्याली 5 फूल जातले एक गुण होतो विडियो काढत म्हळ्यार विडियो काढत म्हळ्यार चाव जाली सामकी तोंड आनी एक गुण तेको पावल ना
आमची झाली काबार. कोण त्याचं आहे या गो कसं गो हायलो ना अजून देखून. हाँ बरो असो आमकां एक कॉर्न इज फॉर 150 इज फॉर 50 रुपीज. आमगे तीन जाले 150 आणि चाव तुमकां सांगितलं तशें 30 रुपीजांची. आनी मॅगी बी आहा आनी लोक मॅगी बी खाते. आणि रेनकोट ऑन रेनकोटूय मेळटा ऑन रेंट कास्ता हा और हा व्यूज म्हाका सामको लायक जाला. हान मातशें पतून या चोवपा अशें पतून या लोक येता ते येना आनी चोळ पाडटले मग ते येना आसतालो. तुला पतून या मुगो व्यू जालें आख्खें कशें आसचें तुका व्यू दाखोवपा हाडटा. हांगा मागीर घाटे जाल म्हणटी हाड हाडपा ना कितें गो तूं तें घेद्दे आसूं गायचें खूंय वोसो मेळटा न्ही. आमी मेथी आसतना आमी घारां आसतालीं तेक चोय आमकां हाडचें घाट जाल म्हणटी कोण मेळटा अशी वळखीची कोण मेळटा न्ही वळखीची. चड ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट अशी चड मातशें खाताय गुड गाय. मैं भी बने लाया मसाला भी करे हम आवयस आमगे हालत कित जाली. आख्खी मातशें ड्रेस पिटाय कित्याक आख्खी भिजलें. आतां सामकी चड भिजून आमच्या ओपिन आनी कोण हान पोतून गेलो न्ही लिटरली आगो पिडो ड्रेस जालें. गायज बरें एक्चुली बरें रियली गुड एक्सपिरियन्स बरें हा लायक जाला. आतां आमी वयताय थिंगा हाय हर्बालेम केव सो ते मातशें चोयता भायर वचून एंड देन वी आर शूटिंग बॅक. ओके बरें जालें मुगो. तुजें कितें आतां पोतून कुल्लर वता कुल्लड कुल्लड कुल्लर कितें स्कुलां आसता तो गाय तेंगे सोदाची खोबरू तेंगे आनी ती झाडां. आनी आतां आमी वयताय चोड 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 चोंटी चोड घेरा घाल कोना घाल. ओके लेटेस्ट अपडेट आनी वाटी येता आसतना वयता आसतना मेळटा हर्बालेम केव्स. सो लेट मी शो यू. आनी आतां आमी मातशें रावलें. आमी एक्चुली भिजलें सांगलोलें बरें वयता आसतना काडया मात आतां आमगे लिपस्टीक सगळें हान पी लिपस्टीक बी गेल्या ती मातशें आमगे एक्स्ट्रास माट येता आसतना काडया. आनी आतां कोताय मातशें फोटोशूट आनी बरी आहा. स्कीन इज ग्लोईंग हेअर आर नॉट हेअरिंग. हे गो सिंगल सिंगल पासपोर्ट सायज आनी तेंगे सगळें सिंगल पासपोर्ट सायज फोटो काडा. पावन पावली गायज. टेन 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 यो गो जाय. ओके आजचो दीस आजची आमची ट्रीप केली बरी बरं आसली. अनएक्सपेक्टेड अनप्लॅन्ड. आतां आमी चोया वाटे आनी कांय ना अशें न्ही गो वाटे आनी कांय ना. आतां ते हेल्मेट घाताय शॉल घाल्या गो कोताय मातशें आमगे स्कीन फ्रीक मातशें स्कीन केअर फ्रीक आगो चाय. आनी आतां आमी वयताय लेट्स हेच गो होम. आतां आमी येता आसतना येयल्ली बेंजीम सायडीसून बट हिंगा आमी ट्रॅफिकान स्टक जालें. खबर ना मुखार कितें जालें तें सामकें चड ट्रॅफिकान तेचे मुखार वयता वयता धरून फोन धरून जालें एक्सिडेंट जालें. सो आतां आमी येयलें बांबोलीम क्रॉसा कडेन. पेट पूजा करपाक येयलें टू अनुग्रहा. लेट्स गो. हाय गाइस ये तेंगे ऑर्डर आमगेली ऑर्डर
Hi people, so we are back आणि आता आम्ही येयले टू टेक एंड ऑफ द व्लॉग. सो आज जालें अराउंड 8:45 आणि आता आम्ही घरा कडेन भितर सरले आनी देवा कृपेन आमी वचून सामकें पावली पोतून. सो द डे वेंट गुड आणि रियली लायक जाली प्लेस. म्हाका सामकें लायक जालें. आय रियली हॅड अ गुड टायम. इवन दे हॅड अ गुड टायम एंड मच रेकमेंडेड. इवन तूं मसला जाता कित्याक बरी आहली प्लेस. And thanks for watching. Do like, share and subscribe to Hello People with channel and मोग दाखवत राहा. And thank you for watching this vlog. Bye.